बाबा वंदन तुका साचनागी पोडू नमान करता तुझो मोगोडू आर्गा दिता तुझो शब्द ऐकू दोयार आसा तुझो मोगोडू आर्गा दिता तुझो शब्द ऐकू दोयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबाक तुझो मोगोडू उतर दिता काळजांता तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोडू उतर दिता काळजांता तुझो पाटलाव करता. भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासी देवाक देवान आमकां आनी एक दीस दिला. बरे भशेन हो दीस सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. हे मिसाचें तें सांग जावन आसा रुजारिय पेशोत ओतम्यांक तुजे भेटयता पयले वर्साचो उगडास. खेरेतपणी तुजे पासत हे मिसान मागुया. तुजे पासत मागता आसतना आयज कोण आपलो वाडदीस मनयता मे बी काजारा दीस मनयता मागुया तांचे पासत. खेरेतपणी दुयेंती पासत मागचें. एकामेका पासत मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या आसुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकतले फारिजियो जेजूक शीण कोत्तात. आमी परतून परतून उपास मागणें कोत्ता शिस्त जे कित्याक करिना. फारिजियो उपास कोत्ताना लोकांक दाखोवंक भोंवताले. भावकी तोंडां सॅड दुखेत सावन लोकां मदें भोंवताले दाखोवंक उपास कोत्ता म्हूण. जेरूचे शीस उपास करी पूण दाखोवंक भोंवनासलेले खुशाल आसलेले सदांच. म्हणटा जेजू आयज हांव तांचे मदें आसा म्हणटच त्या दुख्यान कित्याक आसतलें अशें सांगता. हें आमी स्वत मानूंक जाय. जिवन जेजू आमचे मदें आसा. आमी क्रिस्तांवांनी केन्ना दुखेस खंतीनी भोंवंक फोना कित्याक आमचो जेजू पुनर्जीवन जाला. हेच स्वतान आमी चलूंक आदार दी म्हूण खेरेतपणी ह्या मिसान मागुया. मागणे आमच्या देवाक मानूंक पातके म्हूण ओडकुया. सगल्या गुन्यांच्या पक्षान देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख दवरून म्हणुया हांव पातके सोरबुरगा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगल्या उच्चारून सांगता मनाची चिंतनान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो बोबड अपराध. सदांच कुवार मरे सगळे देवतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद बिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक सोंसणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बाबा तुजो मोग कोत्तल्यांक दिसून आसलेली व्हड देणी तूं तयार कोत्ताय. सर्वस्तुंनी सर्वस्तू परस अदीक आमी मोग तुजो करूंच्याक आमची काळजां मोगान तुजे पेटय. हे परी
आमचे आशे ओडती तुवें वासायिल्लें देणी आमकां सगल्यांक फावो जावं हें आमी मागता आमचे आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता नऱ्या जोड चलयता ससण्याच्या ससनांक आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुनयारी आनी देवाच्या गुटांचे कारभारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभाऱ्यां सोबें हो गूण गरजेचो. जो कोण जण एकलो कारभारी विस्वासी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचेय न्याय सोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच परवा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्कण नितोल आसा. पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदीं फुडें तुमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना कालोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनान लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. म्हणया बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देश भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोबें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रामाणीकपण दोनपारच्या वता वरी परजलतलें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या करण्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कदीं सांडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सुमी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. तुमची सवय आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हळें, जुवांचे शीस तशेंच फारिजेवांचे भोवन भोवन उपास आनी मागणें कोत्तात, पूण तुजें शीस
खावन पिवन आसात तशें ते करिनात. हें कशें? जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पाहुण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावयेत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून वचचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक ओपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस पिंजलें तें पिंजलें, ते भायर ताजो काडलेलो कुडको पोन्न्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. कोणूच नवो सोरो पोन्न्या बुल्लांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्लां फोडून उडयतलो, वतन वेतलो आनी बुल्लांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्लांनी भरूंक जाय. पोन्नो सोरो पिवन आयलेल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, हांव एका कोपेलान साश्टीच्यान कोपेलांव कसो आशिल्लो आनी पास्कांच्या आदल्या सोनवारा दीस, पवित्र सोनवार म्हणटा पळय त्या दिसा कोण एकलो दादलो गांवचो डोनेशन घेवन येयलो. भाटाचो कुडको हांवें केला आनी हांव कोपेलाक डोनेशन दिवंक सोदतां. एक कंडिशन, हांवें डोनेशन दिलां म्हूण पास्कांच्या रातीच्या मिसाक परगट करूंक जाय. एनावन्समेंट पास्कांच्या रातीच्या मिसाक जावंक जाय. हांवें उमके पयशे दिल्या म्हूण हांवें ताका सांगलें, पास्कांच्या रातीक एनावन्समेंट चड आहा, प्रोग्राम लांब वता, दुसऱ्या दिसा वाचुया तुजें कितें सांगलां पळय दिलां पळय तें. ना, रातीकूच जाय जाल्यार हांव डोनेशन दितां. हांवें सांगलें, डोनेशन तुजें नाका, वर पोत्तून. इश्टानो, हांवें आयज फारीदेवांची खबर आयकल्या. फारीदेवांक धर्म म्हणटा पळय तें शो. धर्म करून पाळटाले, जायते वस्तू कोत्ताले, पूण दाखोवंक कोत्ताले. मागणें करी, उपास करी, दुसऱ्यांक भिक्षा घाली, पूण हे सगळे वस्तू कोत्ताना लोकांक दाखोवंक ते करी. मागणें कोत्ताना प्रासाचेर हुंचोरी टायम जालो, हात वयर काडी थंयसरूच मागणें करी. केन्ना डोनेशन कोणाक दिता जायत, जे सुवातेर लोक चड एकठांय जाता थंय ते वयताले, तुरतुरी ट्रम्पेट वाजयताले, गरजेवंतांक भिकाऱ्यांक एकठांय करी आनी पब्लिकली डोनेशन दिताले. कित्याक? लोकांक दाखोवंक, लोकांनी तांकां बरें म्हणूंक. मागणेंय करी, दिसाक 5 पावटी मागणें. आनी वगत पावले उपरांत आमच्या मुस्लीम भावा भाशेन उमको वगत पावतोच नमाज करूंक हे थंयसरूच रावताले आनी मागणें कोत्ताले. बाजार जाल्यार बाजार, हात वयर काडून देवाक लोकां मदें मागणें करी. उपास सुमाराक 2 पावटी करी. आनी उपास कोत्ता पळय तेन्ना तोंडाक गोबो लायताले. आमी पावडर लायता ते भशेन ते गोबो लायताले तोंडाक. लोकां मदें भोंवताले, भावकुलीं तोंडां, दुखेस्त तोंडां करून भोंवताले, हॅपी नासलेले. आनी लोक तांकां चुचुत्तालो, भोंगो भाड्याचे आयज उपास कोत्ता आसतले. हें सगलें ते करी, पूण ते पडयतात जिरूचे शीस अशें करिना, पब्लिकली मागणें करिनात, उपासाच्या दिसा तोंडाक गोबो लायना, कांय करिना. ते आमी आयकलां पळय तें कंप्लेन घेवन येतात. फरिजांवाचे शीस आनी दुसरे जुदेव अशें अशें कोत्तात. शीस तुजें कित्याक करिना? जेजू करिना म्हणना, पूण तांकां सांगता न्हवरो तांचे बरोबर आसतना ताणें अशें कशें करूंक जाता. भावकीं तोंडां, दुखेस्त तोंडां घालून बशें भोंवंक जाता. ताका जेजू सांगूंक सोदता, हांव तांचे बरोबर आहा, ह्या पासत भावकीं तोंडां करून भोंवना,
शो करूंक भोंवनात, ते फकत देवाक मानूंक भोंवतात. म्हणटा आमकां सांगूंक सोदता जेजू आमचो क्रिस्तांव धर्म आमी शो करूंक फोवाना. आदीं चड करून जातालें तें, आतां जायतें उणें जालां. आतां लोक आदीं डोनेशन दितालो, अमके मिसाचें सांग म्हूण सांगतालो. उपास कितें करताले फारिज्यां भाशेन दाखोवंक भोंवताले बावकी तोंडां करून, दुखेच तोंडां करता. म्हणटा जेजू तांकां सांगता, हांव ताचे बरोबर आसतना ताणें उपास दुखी कशी जावं येता. पूण आतां जेजू पुनर्जीवन जेजू मेलोलो तो पुनर्जीवन जालो, आमचे मदेकांत आसा. ते पासून आमी क्रिस्तांवांनी केन्ना दुखी जावंक फावना. आमचें दूख येयलें, त्रास येयलें, कश्ट येयलें, बी हॅपी, खुशाल जा. कित्याक आमचो जेजू पुनर्जीवन जाला, आमच्या बरोबर आहा. आमी दुखीच केन्ना जावंक फावना. इश्टालो, हें सोत आमी घेवन भोंवया. एका क्रिस्तांव मनशान दूख येवं, सूख येवं, त्रास येवं, कितें येवं, केन्ना दुखी जावंक फावना. कित्याक आमचो जेजू पुनर्जीवन जालोलो जेजू आमच्या बरोबर आसा आनी आमच्या बरोबर आमकां घोडाय दिता, आदार दिता, जिवीत आमचें सुखी करता. तो क्रिस्तांव मनशांक अशी सदांच खुशाल सुखेस जावंक आनी खुशालकायेन आमी भोवंक एकेल्या शाणेपणान भर म्हूण आयचे मिसान मागुया. पुसूनच भेटून गीत गावया. गायन गावया सर्वेस्परा देवा, C32 पान 42, C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे 이 배투가 만다 도시고 에베드 달다스 그 감지 야니고 비드루드라 운도로 어두운 산 야소랴 우랴소 암체들의 Misachi kurogo trasamto. उबे रावया. म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान चड पोद विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन जिव्या देवा, पवित्र बापा, जरूच्या कुदी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं. तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपनायन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतवेदारान सस्नेचे देवा, सोरकरेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या आसुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पात घातलीं. आपले पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेंत प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. Powi, 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 Calvarazo sorbis mortu. Powi, powi, povi, Calvarazo sorbis mortu.
उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराची नावी येतात आकाशय सर्वेश्वराची नावी येतात आकाशय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर्म आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विशया आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर मुची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन ताणें म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससनी कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्या तुमची बसत समेज मनशां बसत ते वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartasa gut porgotunia. Sumia Jesu ami voldo kada. Ani yekalti tle biena. Itle bami tuoi vavareso. Ami tuje moror porgota. Bapa, जरीच्या मरणाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भोगती पण उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जरीची कोणाला शेवटल्या मासा मेसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा हक्की प्रितीमचेर विस्तारलेलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमचे गोंवडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तूं इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरेन कोमावल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कर्मरीय देवाची माळी सांगाती बेगीन धरम दोता आनी सरकाणी तुका म्हणल्यात सगळे भोगता बरोबर सस्तीच्या सुखान आमकां वाडो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणांचो पोद बिदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनीच्या ससना बापा सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत करीतपणे क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिनवासूया. सदांच खुशाल क्रिस्तांक अशें आमी सदां हे स्वाते आमी जिवंक आदार आमकां दी म्हूण बराबर बापा लागीं मागुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताणें सर्वेस्परा सर्वेटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरशांनी मेवत रेखता.
तर आमकां उदार ककुतीन स्वरुपात कंतली सुटोय स्वराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. स्मेर जेजू क्रिस्ता तुमचे दोरोम दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वाडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येताय नराजोड चलयताय ससण्याच्या ससन्यांक सुमेची शांती सराकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची. हो जेजू खरो देवाचो पूत आमच्या सगळ्या जिवितान सुखान जावं दुखान सदांच कुशाल क्रिस्तांव कशें आमी जिवंक हो जेजू आमचे थंय मागता. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. ह्या भितरचें म्हाका फळ तुमच्या उतरान म्हाका जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. जेजू मोगाच्या आकट्या R15 पान 182 R15 पेज 182. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जुयराक तुय चलता तुय आमी प्रिती ओपून जुय मान करता तुय आमी माफी करूं जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोय जोगली बेटा तुय आमी शांती हाडू जुय चूक पोट मोसा तुय आमी निशिबडावू जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दोतोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान काळजां आमची प्रित्या मोगान तीर जावं
तुजी सेवा मोगान करूच्यात आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक उमेद आमची सोडत वचूं ती आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं सोरपोद बेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. वचात सदांच कुशाल बरे क्रिस्तांव कशें जिवंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां K 7 5 142 K 7 पेज 142.